गोयचो आदलो राज्यपाल सत्यपाल मलिकान केल्ले विधान गोंय भाजपाकच नेगार गेला अशें ना, जाल्यार भ्रष्टाचाराच्या ताच्या आरोपान भारतभर खवदळ घातला। भाजपान ताका जाप दिल्या। भाजपा म्हणटा राज्यपालान खंय प्रमोद सावंत वा भाजपा सरकाराचेर तसो आरोप करूंकच ना। गोंय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे सांगता। मुलाखतीच्या दरम्यान राज्यपालान राजकीय मळार बॉम्बगळोच घातलो। ताजेर गोंय भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे सांगता, भाजपा सरकाराक एक्सपोज करपी हे विधान ताजे तोंडांतल्यान वदोवन घेवपी पत्रकार राजदीप सरदेसायाचे खंय हे षडयंत्र। राजदीपाक खंय भाजपाची एलर्जी आसा। आता ताका लागून आपल्या मनातली उतरां ताणें राज्यपालाच्या तोंडांत घातल्यात। राज्यपालान तशें म्हटलेंच ना खंय। आमचे आदले राज्यपाल आणि आताचे मेघालयाचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक हांचेर राजदीप सरदेसाय हांच्यांनी एक षडयंत्र करून वेगवेगळे प्रश्न वेगवेगळ्या पद्धतीन विचारून त्यांच्या तोंडांतल्यान आपल्याक जें कितें जाय तें वदोवन घेवपाचें काम तेंच्यांनी बऱ्या तरेन करून घेतिल्लें। दुख्खाची गजाल इतलीच दिसता की सत्यपाल मलिक हे येदे व्हडल्या पोजिशनार आसलेले मनीस त्यांच्या ह्या षडयंत्राक बळी पडलेले आसात। राजदीप सरदेसाय हांकां जसो भारतीय जनता पार्टी आसत, संघ परिवार आसत, त्याची एलर्जी ही डेफिनेटली आसा आणि त्यामुळे ती एलर्जी जी आसा त्यांनी आपल्या मनातली उतरां जी आसात ती सगळी उतरां आमचे आदल्या गव्हर्नर सत्यपाल मलिक यांच्या तोंडांत घालून घातलेली आसात। तांच्यांनी आनी एक आरोप केलो गोंय सरकाराचेर की कोविड पॅन्डेमिकच्या सिच्युएशनाच्या वेळाचेर गोंया भितर सगळीं दुकानां बंद आशिल्लीं आनी कोणाक तरी प्रायवेट कंपनीक सप्लाय करपाचें हे जे हे जाय रेगुलर जे एसेन्शियल कमोडिटीज जे आसात हे सगळे सप्लाय करपाचें कॉन्ट्रॅक्ट कोणाक तरी दिल्लें अशा तरेचो आरोप तेंच्यांनी त्या वेळार त्या दीस केलो। पण हो आरोप जो आसा तो आरोप चुकीचो आसा। गोंया भितर एसेन्शियल कमोडिटीज जे लागताले हे सगळें ओपन आशिल्लें। हेच्या व्यतिरिक्त होलसेल दुकानां जी आसात ही बंद केली जाले आसत जाल्यार सिव्हिल सप्लायचे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाचे जे ऑफिसर आसले, इन्स्पेक्टर जे आसले, डायरेक्टर जो आसलो तो वचून चॅक करतालो, तांकां बंद करपाक दिनासलो कारण लोकांक हें सगळें सामान मेळपाक जाय। तांच्यांनी आनी एक आरोप केलो की राजभवनाची जी जुनी बिल्डींग आसा ती मोडून गोंय सरकार नवीन बिल्डींग हांगा उबी करपाक सोदता अशा तरेचो एक आरोप केलो। पण त्या आरोपांनी कांय तथ्य नासलें आनी हांव तांकां शेवटी एक सांगपाक सोदतां की एखाद्याक राजकारण ताणें जरूर करचें। एखाद्याक राजकारण जर करपाचें आसत जाल्यार ताणें पयलीं जें उच्च पद जें आसा राज्यपाल पद, जाका एक कॉन्स्टिट्युशना भितर एक वेगळो अधिकार आसा, ह्या पदा वयल्यान ताणें राजिनामो दिवचो आनी सुशेगाद जायत्या राजकीय पार्टी बरोबर मैदानात उतरपाक कांय घेना। तांच्यांनी स्वता सांगिल्लें आसा की आपले वक्ते आपण अशें म्हणू ना की मुख्यमंत्र्यान भ्रष्टाचार केलो किंवा सरकारान भ्रष्टाचार केलो अशें म्हणू ना, पण कांय वक्तव्यां ती तांच्यांनी जी केल्ली आसा तेचें म्हाका क्लॅरिफिकेशन डेफिनेटली पार्टी म्हणून दिवचें म्हणून हांव तुमच्या समोर दिवपाक सोदतां। आनी आतां पळोवया गोंयचो आदलो राज्यपाल सत्यपाल मलिकान गोंय सरकाराचेर केल्लो आरोप। हे एक पत्रकाराचे षडयंत्र काय राज्यपालान प्रश्नांक जापो दिताना केल्ले आरोप हे पळोवप्यांनीच ठरवचे। There are question marks way BJP government in Goa is handling corona. No, you stick by those comments? Yes, I stick. That there was charges of corruption. People were, लोगों ने उसको बहुत सपोर्ट किया। जब मैं छोड़ के चला आया हूं तो 3 मशहूर कोंकणी सिंगर्स ने तो गाना गाया उस पर। And you think there was corruption there also? Of course. There was corruption in the Goa government in the handling of corona. There was corruption in Goa government in handling of anything, everything. सर ये आप गवर्नर होके आपके ही बीजेपी, क्योंकि आप बीजेपी से जुड़े हो, आपके मुख्यमंत्री के खिलाफ ये कह रहे हैं। तभी तो मैं हटा दिया गया वहां से। आप कह रहे हैं आपको हटाया गया क्योंकि आपने अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ करप्शन एलिगेशन। देखिए मेरी दिक्कत ये है कि मैं लोहियाइट हूं, फिर मैं चरण सिंह जी के साथ रहा हूं। करप्शन पे मुझे गुस्सा आता है, बुरा लगता है जी। हुआ ये था कि जब जिस दिन वहां लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ जी तो सरकार ने कहा कि हम ये खाने पीने की चीजों की दुकान भी नहीं खुलने देंगे और हम डोर टू डोर सर्व करेंगे।
विच वॉज इम्पॉसिबल, पर उसमें कोई कंपनी थी जिसने पैसा दिया था। तो मुझे कांग्रेस के लोगों ने भी, बाकी लोगों ने भी बताया कि साहब ये तस्दीक कर लो। मैंने तस्दीक की, मैंने प्रधानमंत्री जी को बताया। इन्होंने उन्हीं लोगों से पूछ लिया जो इसमें इन्वॉल्व थे जी। तो वो तो कहेंगे नहीं कि हम ये कर रहे हैं, बट मुझे पता था कि ये है। फिर इसके बाद एक दौर ऐसा आता है कि जिसमें वो जो एक एरिया है एयरपोर्ट के पास, वहां से ये इसके ट्रक गुजरते थे खान वालों के। हाँ। तो उससे वो फैलता था कोरोना, वेजिटेबल ट्रक्स। तो मैंने कहा भाई इसको माइनिंग के हाँ, मैं कहा इनको बंद कर दो। वो उन्होंने बंद नहीं किए तो वहीं कोरोना आया। फिर जाल्यार काँग्रेस म्हणटा राज्यपालाचो आरोप फक्त राज्य सरकारच न्हय केंद्र सरकाराकूय लागू पडटा, ताची चौकशी जावची। Once spoken, you are on record, and now it's for the BJP. Now you have to imagine, you have to answer whether the BJP has to answer whether the central government also was involved, because the allegation was that mining, he has made a specific reference. He has said that Vasco mining is a central subject. The allegation he has made is not only on the state government. He has made an allegation on the central government. I went when pandemic was in full, when the highest number of cases were going on. I went into Mangor first, and finally it came on record that Mangor was the place because of Mangor mining trucks and all the transportation that was taking place, and all the goods that were transferred from the cargo, as far as coal also was concerned, that this was the cause of the rise in cases. It was clearly confirmed after that. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी।